नमस्कार. नवीन संसद भवनाच्या शिलान्यास शुभारंभ आज माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजींच्या हस्ते झालो. लोकसभेचे सभापती ओम बिर्लाजी या कार्यक्रमाक आणि इतर मान्यवर खास करून उपस्थित आशिल्ले. देशातले आणि विदेशातले सगळे मान्यवर हो शुभारंभ पळोवपा खातीर खास करून व्हर्च्युअली प्रेझेंट आशिल्ले. पुराय देशातल्या सगळ्या जनतेक आयच्या दिसाच्यो हांव खूब खूब परबी दिता. हो दीस सुवर्ण अक्षरांनी बरोवन दवरलेलो वयतलो. लोकशाहीच्या ह्या मंदिरात म्हणजे देशाच्या हिता खातीर जायते निर्णय घेतले वयतले. माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी सांगल्या त्या प्रमाणे देश प्रथम ह्या तत्वाचेर चलपी हें लोकशाहीचें मंदिर आसतलें. हांव परत एकदां माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हांकां खूब खूब परबी भेटयता. देव बरें करूं.